आमी हो मोर्चा घेवन कालांत वचून कांदोली वयता आनी ताचे मुखार कितें करपाचें आमी थारायतले. बट 13 तारखेर जेन्ना मोदी गोंयांत येता आमचो प्रायम मिनिस्टर, आमी ताका ब्लॅक फ्लॅग दाखोवपाक एअरपोर्टार वयतले. हाचे पयले डिसिजन जायना जाल्यार आमी सगळे बिचे बंद करपाचो. चॅक पॉलिसी सरकारान मुद्दाम फुडें धुकले अशें न्ही. बुधवार मेरेन चॅक अलॉट करचे म्हणून खंय मायकल सरकाराक सांगतलो. हे आमचे सगळ्या शेक ओनरांनी सजमावपाक जाय, बिकॉज फायनली वी आर बाउंड बाय दीस कोर्ट ऑर्डर. गव्हर्मेंट हॅज नॉट पर्पजली डिलेड द शेक पॉलिसी. GCZMAन पर्सनल इन्स्पेक्शन केला फॉर द लास्ट 3 days. थर्सडे तेंची मिटींग आसली, तेणी विदीन 4 days आमी इन्स्पेक्ट करता सांगले आनी आयज परतून मिटींग दवरल्या, दॅट इज ट्यूजडे. सो आयचे मिटींगेन ही शेक पॉलिसी डिस्कस जावन क्लियर जातली. ताजे उपरांत कॅबिनेट सर्क्युलेशन करून हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बाय टुमॉरो द शेक्स शूड बी अलॉटेड. इतले मजगतीं शेकवाची लायसनां जाग्यार घालात म्हूण आमदार विजय कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे पर्यटन भवनांत घुसलो. म्हणटा आमचो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन, जो डिमांड हांवें टुरिजम डायरेक्टराक क्लियर कट सांगला आनी चीफ मिनिस्टराक कन्वे करपाक लायला. डिमांड म्हणटा तो असो की आमी मागतात की तांकां एक पॅकेज दिवची. पॅकेज दिवपाक जर त्रास जाता जाल्यार 360 कितले तरी 67 तांचे अलॉटीज आहात, ते ओरिजिनल अलॉटीज. 78 धंदे करपी शेक ओनर आहा, तांकां आसा ते जाग्यार शेक अलॉटमेंट जावचो, हो आमचो डिमांड आहा. हो सरकारान एक्सेप्ट जर केलो ना जाल्यार आमी एजिटेशन तीव्र करतले. इशू तापता तसो काँग्रेसूय शेकवांचे फाटल्यान रावल्या. Tourist season has already started. Hotels are already full because of the Diwali holidays. And till now, government is dilly-dallying on the allotment of shacks to the traditional shack owners. They have been giving promises which they cannot fulfill. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.